कामाक पडना तूं कसलें काम धंदो करता आनी आमी पोट उरता शिक्षण हेजें आसा हेजें शिकपाचें कशें करपाचें कोण व्हरतलो हाडटलो पावयतलो. दोतोराची एक चूक आणि 11 वर्सांच्या चल्याच्या जिणेंत व्हडलें संकट आयलें. भुरग्याक आपलो पाय कायमचो गमोवचो पडलो. धडधाकट भुरग्याक कायमचें दिव्यांगत्व आयलें. सायकली वेल्यान पडलो म्हण निमित्त. वाळपय सीएचसीत सारकी ट्रिटमेंट दिवंक नाशिल्ल्यान ही वेळ. आपल्या उमेदीन खेळपी चल्याक खाटीर पाय नाशिल्लो पळोवन फामिलीचें काळीज चर जालें. पडलो तो सायकली वचून पडटलो आमी हॉस्पिटलान व्हेलो ताका. हॉस्पिटलांतून न्हू डॉक्टरान हें केलें पयलीं एक्सरे मारलो तो. एक्सरे मारलो आनी म्हणून लागले ताका एक्सरे मारून जालो बी आनी मागीर ड्रेसींग करतना ताका ड्रेसींग बी कांय करूंक ना तेंच्यान. वांगडा ताका ताबडतोब प्लास्टर घातलो. प्लास्टर घालून घरा हाडलो. घरा धाडलो. मागीर फुडें मागीर आमी घरा येयलो. घरा येतून तो बरो असो बसलो जेयलो खाल्लो आनी मागीर रातची न्हू 2 ताका जोर. 2 जाय. हय. रातच्या 2 जोर ताका. सो दोतोरान सारकें हें करूं ना सीएचसीन. ना जीएमसीन बरें केलें आमकां. जीएमसीन बरें केलें. ते सीएचसीन दोतोरान सारकें करूं ना. ना सारकें गेला म्हणटून आमकां हें नोमी सुद्दां पूण मोटके मदीं चेड्याचें फाल्यां सकाळीं कशें जातालें पाटेन चलो न्हू तूं. मिडिया रिपोर्टा उपरांत आरोग्य खात्याच्या अंतर्गत समितीन वाळपय सीएचसीची हेल्थ ऑफिसरा कडच्यान ह्या घडणुकेची प्राथमीक चौकशी अहवाल घेतलो. रिपोर्टांतल्यान सामकार आयिल्ली गजाल शॉकात करपा सारकी. सायकली वेल्यान पडून दुखापत जाल्लो 11 वर्साचो भुरगो 27 एप्रिलाक उपचारा खातीर वाळपय सीएचसीत आयिल्लो. मेडिकल ऑफिसर दोतोर यवंती गावडेन वाळपय सीएचसीत ताका तपासलो. एक्सरे ताच्या पांयाक फ्रॅक्चर आसा म्हूण रिपोर्ट आयलो. वाळपय सीएचसीतलो MTS स्टाफ सुरेशान ताका प्लास्टर घातलो. MTS स्टाफ सुरेश खंय ऑर्थोपॅडीक दोतोरा वांगडा ऑर्थोपॅडीक असिस्टंट म्हूण काम करता. भुरग्याक खंय जोर ओंकारे येवपाक लागिल्ल्यान 28 एप्रिलाक ताका परत सीएचसीत धाडलो. ह्या वेळार दुसऱ्या दोतोरान ताका तपासलो आनी सरळ जीएमसीत धाडलो. जीएमसीत ताच्या पांयांक गँग्रेन जाल्ल्यान पांय काडचो निर्णय घेतलो. त्या भुरग्याचेर प्लास्टर घालपाचें काम दोतोराच्या देखरेखी खाला सारकें जालें ना. ताच्या उपचाराचेर सारकें डॉक्युमेंटेड रिअसेसमेंटूय जालें ना. भुरग्याचें वय आनी फुडली रिक्स मतीक धरून पेशंटाक ऑर्थोपॅडीक दोतोरा कडेन धाडप वा फुडें रिफर करप जमलें ना. ह्या केसीत दोतोर यवंती गावडे कडच्यान मेडिकल नेग्लिजन्स दिसता आनी ताका लागून तिका अनिश्चित काळा खातीर निलंबीत केल्या. प्रकरणाची भलायकी खात्यान रोखडीच दखल घेवन घाळपणां केल्ली दोतोर यवंती गावडेक निलंबीत केल्या. गव्हर्मेंटान ते सस्पेंड केल्ले आसा ऑन द रेकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर्स एंड द टीम दॅट वॉज इन्क्वायरी. Okay. बट इट इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट सच नेग्लिजन्स कॅनॉट बी एक्सेप्टेड अँड वायट दिसता की अशे नेग्लिजन्सा खातीर एक मनशाचें जीवन एक ल्हान भुरग्याचें जीवन एक तेजें एम्प्युटेशन करचें पडलें. हांव पूर्णपणे फॅमिली बरोबर रावतलो पूण पूर्णपणे फॅमिली बरोबर रावन फायनान्शियल कितलें हांवें मदत केली तेजो पांय परत येवचो ना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारीख.